सर्वेश्वरा मोगाच्या रचणारा बिटईताव बलिटा सर्वेश्वरा कृपेच्या सागरा मानून घ्या राधा विविध कुटुंबातावून विविधतेने घेऊन भावार्थाने कुठल्या खालसानी एक जाऊन मोनाने आराधून सुम्या तुका वंदिता सर्वेश्वरा मोगाच्या रचणारा बिटईताव बलिटा सर्वेश्वरा कृपेच्या सागरा मानून घ्या राधा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो सुमयेच्या वेदी भोंवतणी आमी आयलां ताच्या जेवणांत वांटिले जावच्याक सांगाता संभल्या. ह्या वेळा सुमयाक मानत तसली जिणी जिवच्या तसो आदार मागतना फाटल्या एका हप्त्यांत आमचे तावन जाल्ली सुखी आमचे तावन जाल्लीं पातकां आमी वळखून घेवया आनी कालतेपणी ताच्या वेदी मुखार येवया. सुमयाचो आदार मागून सांगता आमी कालत्या काळजान म्हणया हांव पातके सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो असो गुण्या उसारून सांगता मनान चिंतून नांद उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसोत बगेन सदां संपार मरेक सगळ्या दुतांनी भुगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर ख्रिस्ता काकूट कर ख्रिस्ता काकूट कर सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्यातून वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट कर आमची काकूट कर.
मुचव्यात घुसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्व्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया बापा तुजेर आसा सगळो आमचो विश्वास तुझे कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रचवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन इजाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसाव सरस्पर अशें म्हणटा मुखेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया गरदर नातलेल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात तेन्ना पंत्यापुरी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे कांय बेगीनच बरें जातले तुमचे नितीवंतपण तुमचे फुडल्यान वेतले आनी सरस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सरस्पर तुमकां जाप दितलो तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसां तुमी जू मोडून उडयशात जाल्यार कोणी विरोध बोट दाखयनासता आनी कोणाची निंदा करिनासतना रावशात जाल्यार मुखेल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार काळोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंधकार दनपारांच्या प्रकाशा सारको जातलो देवाचें उतारें देवाचें उडुपकार नीतिवंतांक काळोखांत उजवाड मेळटा नीतिवंता काळोखांत उजवाड मेळटा नीतिवंतांक काळोखांत उजवाड मेळटा देव ताका मोवाळ दयाळ आनी विश्वासी जावन आसा बरो मनीस दया दाखोवन उसने दिता तो आपलो धंदो प्रामाणीकपणी चलयता नीतिवंता काळोखांत उजवाड मेळटा नीतिवंत मनीस केदींच आलसोना तासो उगडास उरता सदांकाळ वायट खबर येताना ताका बेंबेरात दिसाना कित्याक दीर्घकाळसान सर्वेस्पराचेर ताणें विश्वास दवरला नीतिवंता काळोखांत उजवाड मेळटा नीतिवंता काळोखांत उजवाड मेळटा
सा पावलून कुरीतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वसाप. हांव तुमचे मदें आयिल्लो तेन्ना वास्यासक्तेच्या आनी जाणवयाच्या दरबारान क्रिस्ताचो गूट तुमकां परगट करूंक आयिल्लो न्हय. हांव तुमचे सवे आसलेल्या वेळार जेजू क्रिस्ता शिवाय कुसायल्ल्या जेजू क्रिस्ता शिवाय दुसरें कसलेंच मनांत चिंतचें म्हणून हांवें निश्चित केल्लें. अशें आसक्तपणी भियोवन आनी कांपन म्हणले बरी हांव तुमचे मदें आशिल्लो. म्हज्याच उतरांनी हांवें परगट केल्लो संदेश मना वय करतेल्या मनशांच्या जाणवयाच्या उतरांचो न्हय, बगार पवित्र आत्म्याची सकत दाखोवन दिवचो तो. कित्याक तुमच्या बवर्ताची बुन्याद मनशाच्या जाणवयाचेर न्हय, बगार देवाच्या सक्तेचेर पडा जाय म्हणून हांवें लेखलें. देवाचें उतर हें. देवाचें उडुपकार. Alleluia, 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 Alleluia. हांवचो संवसाराचो उजवाड म्हणटा सुमी, कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तुम्ही पृथ्वेचे मीठ. मीठच जर अळणी जालें तर कित्यान ताका कडसाण दिवची. भायर उडोवंक आनी पांयां तळा मस्तोंक शिवाय हेर कित्याकय तें उपकार ना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराचे ताळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उरना. कोणीय मनीस दिवो पेटोवन कळचे फना दवरिना. बगार घरांत आसलेल्या समेस्तांक उजवाड जायसो दिवटोनेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळूं ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळयोव आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त तें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, वांजेलांतलीं उतरां आतां आमी आयकलीं. भोव स्पश्ट रितीन वांजेलिस्त म्हणटा, तुमी पृथ्वेचें मीठ, तुमी संवसाराचो उजवाड. जायते बोटी आमी चिंताव आमी मीठ जायजे, आमी उजवाड जायजे. पूण जेजू तशें म्हणना. तुमी पृथ्वेचें मीठ जायजे म्हणना. तुमी पृथ्वेचें संवसाराचो उजवाड जायजे म्हणना. बगार जेजू कन्फर्म कर सांगता, जो कोण म्हाका वळखता, म्हजीं उतरां आयकता, हांवें केल्लीं तीं कामां करता, तो ऑलरेडी संवसाराचो उजवाड. म्हणजे तूं आनी हांव क्रिस्तांव संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वेचें मीठ. आमी जावचें न्हय, आमी ऑलरेडी जावन आसा. ही जावन आसा उतरां जेजूचीं. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मीठ आसचें कित्याक? मीठ आसचें बरसोंक. ताचें इतल्याक आसा जाल्यार ताचें तो कितेंय जायना. मीठ खंयच्या केन्ना बरशीत हांव थंय रूस येता. आनी ताचे उपरांत मीठ खंयचें आनी रूस खंयचें म्हणून सोदूंक गेल्यार तातूंत मीठ मेळचें ना. बगार रूस जिबे कळटा. तशेंच उजवाड आसचो कित्याक? तो फांकूंक. खंय आसा उजवाड म्हण सांगलें जाल्यार वाती कमी दाखयल्यार जायना. उजवाड सगळ्यांनी आसा. हांगाच एकच कडेन आसा, थंयच एकच कडेन आसा म्हणूंक जायना. सगळ्यांनी आसा. म्हळ्यार मीठ आनी उजवाड कोणाच्या दोळ्यांत हांव लिपोवंक जायना वा जिबेंत हांव लिपोवंक जायना. तो दिसता, तो अनुभवाक येता. मीठ अनुभवाक येता, उजवाड आमकां दिसता. हाचो अर्थ इतलोच,
जो कोण जेजूसो आसा, ज्या कोणी जेजूचो पाटलाव केला, क्रिस्तांव म्हूण म्हणटा आमी कोणी अननोटिस्ड जावन आसूंक सादीच ना. आमी कोणी दोळ्यांक दिसनासतना लिपोवन आसचें सादीच ना. कित्याक आमी मीठ आनी आमी पृथ्वेचो उजवाड. मोगाच्या भावा आनी भयणी, जेजूची म्हणली कोण आसात ती ह्या संवसारांत लिपोवन वयची न्हय, अननोटिस्ड जावन वयची न्हय. जेजूचो जावन आसलो मनीस तो फिरगेचेंत दिसता, वाड्यांत दिसता, समाजांत दिसता, तो खंय आसा थंयसर तो क्रिस्तांव म्हूण सगळ्यांक समजता. आनी हे जेजू आमकां सांगूंक सोदता आयच्या दिसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, केदळ आमी उजवाड आनी मीठ जावन दिसता वा रुचीक मेळटा. इजाया प्रवक्त्याच्या पयल्या पुस्तकांत आमकां सांगता, फांत्या परी तुमचो उजवाड परस जळटलो. केदळां भुकेल्ल्यांक खाण दिता, गरदारांतल्यांक बिडार दिता, विणग्यांक पांघरूंक दिता आनी आमच्या संबंदांक कुटुंबादारांक साडिना वा वाटेर घालिना. तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परस जळटलो म्हणटा इसाया प्रवादी. इसाया प्रवादी कांय नवेंच सांगना. जेजून परतून तें आमकां उतरावन सांगलां, तुमी म्हजे शिश्य जातल्यात केदळां, ही उतरां तुमी पाळटा जाल्यार, जें कितें हांवें शिकयलां तें पाळटा जाल्यार, जें कितें हांवें केलां तें तुमी करता जाल्यार तवळ म्हजे शिश्य जातल्यात आनी संवसाराक कळटलें तुमी म्हजे खरे शिश्य. देखून जेजूचो उजवाड, ह्या संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वेचें मीठ जावचें म्हळ्यार बरीं कामां करचीं, बरें शेगूण आमचें थंय आसचें. हेरां प्रास एकमेट मुखार सेवेंत, हेरां प्रास एकमेट मुखार एकामेकाक गौरव दिवच्यांत, हेरां प्रास एकमेट मुखार एकामेकाच्या आदाराक पावच्यांत. हें जावन आसा जेजूचें जिवीत, तें आमी वांटून घेवन जियेता. देखून आमी संवसाराचो उजवाड जाता, पृथ्वेचें मीठ आमी जावन आसा. तर आज आमी कशें उजवाड जावन आसा म्हणल्या विशयांत दोन संगती हांव तुमच्या मुखार दवरतां. उजवाड आमी वाट दाखोवचो, आमी उजवाड वाट दाखोवचो. कशें? क्रिस्तांव म्हणलो तो मनीस वाट चुकोवचो जावन आसूंक नजो, वा वाट आड वाट सांगोन दिवचो आसूंक नजो, बगार सारकी वाट दाखोवचो जायचें. कित्याक जेजून आमकां दाखयले ती वाट आड वाटय न्हय, चुकीची वाटय न्हय, बगार सस्नाच्या जिविताची वाट, सर्गीच्या जिविताची वाट. ही वाट धरता ताका जिवीत मेळटा म्हणटा जेजू. देखून आमी हर एकली उजवाड म्हणटना ही सर्गीची वाट दाखोवन दिवची जावन आसा. आमच्या घरांत पयले, ताच्या उपरांत आमच्या शेजारा एकामेकाक ही सर्गीची वाट दाखोवन दिवचे उजवाड दिवो आमी जावन आसा. हें सत जेजू आमकां सांगता. आनी दुसऱ्यान सारकें कितें तें दाखोवन दिवचो उजवाड. काळोखांत आमकां सारकी वस्त खंय आसा म्हण कळीत जायना. आमी सोदीचें पडटा, सासपाचें पडटा. पूण उजवाड फांकलो तेन्ना आमकां जी वस्त खंय आसा ती सारकी दिसता. तशेंच जें कितें आमच्या जिवितांत, क्रिस्तांव जिवितांत सारकें आसा तें सांगोन दिवचें कामय आमी करूंक आसा. जें कितें सारकें न्हय तेंय सांगोन दिवचें काम आमी करूंक आसा. जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत जें कितें देवाचें उतर सांगता तें खरें आनी सत म्हूण उखल धरचें काम आमच्या हर एकल्याचें. आनी केदळां चुकीचें आसा तें चुकीचें म्हणून सांगचेंय धैर्य आमकां हर एकल्याक आसूंक जाय. तें सोडून तो म्हजो इश्ट, तो म्हजो वळखीचो देखून ताणें चूक केल्यार वडना, हांव कांय म्हणना म्हणून सांगूंक जायना. कित्याक हांव क्रिस्ताचो आनी क्रिस्तान चूक जाल्ली ती मोगान थिदविली आनी सांगलें हें सारकें न्हय, फुडें असले पातकांत पडनाका, असली चूक करिनाका. देखून हर एक क्रिस्तांव उजवाड एक सारकी वाट दाखोवचो उजवाड. आमी उजवाड जावन पृथ्वेचें मीठ जावन आमकां कितें मेळटा? जर आमी खरें पृथ्वेचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड, तर आमकां ताचो फळ कड्डी जावन मेळटा. म्हणटा इसाया प्रवादी. तो म्हणटा तुमचें नितीवंतपण फुडल्यान वेतलें. केदळां
तुम्ही पृथ्वीचे मीठ जावन आसात संवसाराचो उजवाड जावन आसात तो वळ तुमचें नितीवंतपण तुमचें बरेंपण तुमचें तें आसो शेगूण तुमच्या मुखल्यान वेतलो त्या देखून खंयच्याय दुस्पनाक तुमकां तुमचेर जैत व्हरूंक जायना कित्याक तुमी सारके जावन आसा सारके वाटेर आसात सारकेंच आसा तें करतात सत आसा तें उलयतात आनी तो वळो सैतानाक जावं तुमच्या दुस्मनाक जावं संवसारांतल्या खंयच्याय दुस्मनाक जावं तुमच्या विरोध रावंक तुमच्या वयर जैत व्हरूंक साध्य जायना आनी दुसऱ्यान अशें जियेले वरवीं सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली म्हळ्यार जें कितें तुमी मागतात तें खऱ्या काळजाचें मागणें जावन आसून तुमकां तें फावो जातलें दोन संगती इसाया म्हणटा तुमचें नितीवंतपण फुटल्यान वयतलें आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली आनी तो वळ तुमकां सर्वेस्पराचें रक्षण सदांच आसतलें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हें उतर आज आमी घेतना हांव न्हीज जावन पृथ्वेचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड कितल्या मापान जावन आसा म्हणलें हांवें म्हाकाच विचारूंक जाय जर हांव पृथ्वेचें मीठ आनी उजवाड जावन दिसना हांव लिपनूच उरलां जाय जे म्हण पयस रावता तर हांवें म्हजें क्रिस्तावपण सवाल करूंक जाय कित्याक क्रिस्ताचो फाटलाव करता तो मनीस तो लिपोवन उरना ताणें अननोटिस्ड जावन जियोंक साध्य दिसना लिपोवन जियोंक साध्य दिसना कित्याक तो जियेता तें सत देखून तें सत सगळें आमकां परजळोवंक कसो जाय जर हांव सेवेंत परजळोवंक तयार ना गरजांक पावोवंक तयार ना सोम्याच्या कामाक हांव मुखार रावंक तयार ना तर खंडी जावन हांवें म्हाकाच सवाल करूंक जाय आनी विचारूंक जाय हांव न्हीज जावन क्रिस्तांव घे हांव न्हीज जावन जेजूचो मोग करता गे न्हीज जावन क्रिस्ताचो फाटलाव हांव करता गे जर म्हजें तें उणेपण आसा तर हें भरती करूंक सोम्याचो आदार आयच्या दिसा आमी मागया उबे रावया आमचो बाबार्थ एक आनी जा देव तें उसान सांगया सत म्हणटा देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्ग आनी प्रितमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या सुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्मविगर स्मावलो ओंकार मरयेतां जल्मलो पांच पिला ताका ताणें कश्ट सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निखेपिलो तो मेल्ल्यांमध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सरकार चडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां शिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचें भक्षणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन आमची मागणी आनी ते सवा ह्या वेळा सर्वेस्परा थंय उबारया बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांक तुजो पूत जिजो न्हीज जावन संवसाराचो उजवाड म्हणल्यार सत धैर्यान परगट करूंक तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक बापा आमचे मागणे आयक राजकीय मुखेल्यांनी तांच्या हुद्द्याची जबाबदारी समजून ताचे निस्वार्थी देखी बरी जिणे मुखांत संवसारार उजवाडाचें राज आसा करूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या युवा जाणांनी ताचे जिणयेचो अर्थ समजून ह्या संवसारांत क्रिस्ताचो उजवाड आपल्या बऱ्या जिविता मुखांत्र सगळ्यान पसारूंक तुजें प्रेरण लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक विविध कश्टां आकांतान आशा पिडेन उळवळच्या बेजारायन आशा सर भावा भयणींनी तुजेर पत्यणे दवरून जियेशें कर तांकां तुजी सकत गटाय आनी बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमची पिरगज उजवाडाचें केंद्र कर आमचे थंय आसचो मानस्ताप नाश कर आनी आमचो एकवट वाडय पिरगजेच्या हर एका कामान सक्रीय रितीन मेतेर जावन बळादीक पिरगज कुटुंब बांदून हाडूंक आमकां उमेदेन बोर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आमच्या जिवितांतलो काळोख पयस कर कुरपेचो शिवोर आमच्या काळजांनी भर आनी आमकां उजवाडाची दिवटी कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या वैयक्तीक गरजां बसोत ह्या वेळा मागया
हो मोगाळ बापा तुज्या उतरां मुखांतर तुवें घटाय आमकां दिल्याय त्याच बरी फुडल्या दिसांनी आमी जिवंक तुजो आदार दी तशेंच आमकां फुडल्या दिसांक कितें गरजेचें आसा तें आमी आमच्या मागण्या तुज्या मुखार दवरलां दी आमकां कुटुंबतेची भलायकी आनी समाधान सर्व रितींनी तुका पाटलाव करूंक तुज्या पुताक महिमा हाडूंक आमकां फावो कर आनी तशेंच दिसपडटे गरजांक तुजो आदार आमकां सदांच लाभो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. काणिकुये बापा भेटयता वास्तुका स्वीकार कर ये बापा भुंड्या वयला सगळी भेटयता विजिनी मानून तुगे ये बापा स्वीकार कर बापा काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुज्या दिंब जीवन आमचे नंदन कर स्वीकार कर बाबा काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुज्या दिंब जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या तंतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आनी आमच्या पवित्र दवाक सर्वेस्पोर मानून घे. मोगाळ बापा आमच्या रसनारा हो वुंडो आनी ताका वायन बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमचे असक्त कुडीच्या पोशणाक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्याकय सासणाच्या जिविताचें पोशण जावं दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरात उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयशे आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नेतिसो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवेंच रचलाय वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलय पूण मनशाक ताच्या तुज्याच सारक्याचो रुसलोय आनी अख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार दिलोय आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजे जाणवयेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मिता वाकडूंक तुजे रत्नेसो तुवें मनशा कारबारी नेमलोय देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरे गायता. पुवीत पुवी पुवी दळबारा सुसुर्वेस्पो तू सरकाने संसार भरला तुझ्या वैभवा ओम सर्गी तुकाच ओम सर्गी तुकाच सर्वेस्पोराचे नावे
ताका जयचे Vom sergi tukache Vom sergi tukache बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन स्मरण सुसूंकच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परीच्या वाण जात आसतना एक आस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्या तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बावाडतो सोगोट परगटुया Jesu melo Jesu jiwan salam Jesu novian yetolo Jesu melo Jesu jiwan salam Jesu novian yetolo बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्वे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रेमेचे विसरले तुझ्या पवित्र सभेचा उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे आजे की वर्गां बरोबर तिका प्रतिमागांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचा बरोबसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या बामणीची प्रकोटकर तांकां आनी ताचे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पजळीत मुखार मोड पळोवंक फोव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता आमकां मेरे देवाचे माये संगाती भगवान जिजो तुजो पती भगवान धर्मदूता आनी सर काळीन तुका मनवल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर शास्त्राच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना Amen. आमच्या समयान शिकयल्ले मागणे आता आमी सांगाता मेळोन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दय करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे
बरोबर शानात रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय कित्यार सोदी पुद्वेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसूं एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे बरेवचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका बरें केलें मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन जेसू गोळ्या बोऱ्या दी तू जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका करी करी वाट करी जिवीत आमचे करी मित्र तुवेचे पुनर्जीवन पणके आमच्या बरवशाचे दिणे क्रिस्त याचे जेसू गोळ्या बऱ्या दी तू जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका जेसू गोळ्या बऱ्या दी तू जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका
प्रार्थोया. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यांत आनी एकालचिंत तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सगळें आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सुरवणे खातीर सफळ कर. होच जावं आमचो संतोष हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या स्वाम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोबे आसू. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रत्व तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका. Bawardam susulun, uswadam sufangkun, Deiranami burun, pergetya Krista, Shanti pasut samrun, niti pasut susun, suntus sekalian adun, Zawya saksmugam, Jisu tu amsu, Jisu tu amsu ada bukan angka. Bukan tu amkan sambar kurpin serami asu. Cie syukur sedangkan Jisu tu amsu ada. Jisu tu amsu ada. Bukan tu amkan. Bukan tu amkan sambar kurpin serami asu. Cie syukur sedangkan Mukal putra suwe Awkwar muria shirwati Wangka. भगवान पुरुषाचे कुर्बेन देवार आमकां आमचे देवा आमच्या अंतस्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.